मोगाच्या भाव भयणीनो 1950 वर्सां भाग्यवंत 12व्या पापसाहेबान भाग्यवंत आमकाम मारेच्या स्वर्गावरणाचे फेस्त इगोर्जेक स्थापिले. हे फेस्त परगोतना पापसाहेबान अशें परगोटले, आपली संवसारी यात्रा संपल्या उपरांत तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या वैभवांक उबारली. आवडीनो आयची सगळी वाचपायके भाशेन स्वतंत्रायचेर आपले विचार मांडटात. पयले वाचपांत आमकां जुदिताची खबर मेळ्ळ्या. ती आपले हुशारपणान जुदेवांच्या आदाराक पावता आनी तांची सुटका दिता. दुसरे वाचपांत पावलो गलासेकारांक स्वतंत्राय विशीं शिकवण दिता. नव्या क्रिस्तवांनी जुदेवांचे कायदे सनूट करप हाची गरज ना म्हूण तांकां सांगता, कित्याक जेजून आमकां गोलामपणांतली सोडयल्यात. फुडें तो आमकां स्वतंत्राय आप स्वातीपणान जिवंक न्हय पूण एकामेकाचो प्रतिमोगान सेवा करूंक सांगता. आनी शुभ वर्तमानांत आमी मारयेच्या तुस्त गिताची खबर आयकल्या आनी ह्या गितान आमकां मारयेचे खूब गूण दिश्टी पडटात. पयलो गूण मारयेचो ल्हानविकायेचो. देवा मुखार ती ल्हानवीक चाकोन कशी म्हूण वळखून घेता. आपूण पातो करिनासतना आपूण पातकी म्हूण वळखून घेता. दुसरो गूण तिचो भावात. ल्हान आसतना देवाची आवय जावंक देवान तिका विचून काडली आनी बाबातान तिणें हें आपोवणें स्विकारलें आनी बाबातान तिणें हें आपलें जिवीत जाल्लें. तिसरो गूण तिचें दिनवासणेचें काळीज. मर्या देवाचे उपकार मात्ता, कित्याक आपूण गरीब दुर्बल आसतना देवान आपणाक सगळें दिलें. आयज आमी खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया. देवान आमचे फुडें भावार्थाची मोगाची आनी विस्वासपणाची पवित्र आंकवार मारया दवरल्या. तिचें जिवीत आमकां एके भाशेन आदर्श व प्रतिमा जावन आसा. तिच्या स्वर्गावरणाची दबाची परब आमकां उगडास करता की आमी एका दिसा आमची संवसारी यात्रा सोंपतोच स्वर्ग राज्यांत पावतले म्हूण आश्वासन दिता. आज भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस मनयता. स्वतांनी 5 वर्सां आदीं आमच्या देशाक स्वतंत्राय मेळ्ळी. तिका ब्रिटीश लोकांच्या चुपक्यांतली सुटका मेळ्ळी. खरी सुटका म्हणल्यार न्हय भायली पूण भितरली, खालसांतली. जायते फावटी आमी भायली सुटका अणभवता पूण मना काळजाची सुटका आमच्या भितर आसा काय? ही भितरली सुटका कोणाचेर दवरलेली आसा? सगळ्याचेर वा आमचेर? म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यांचेर. जर आमी आमचें स्वार्थीपण फाटीं दवरल्यार, जर आमच्या सरकारांनी हें स्वार्थीपण फाटीं दवरल्यार, जर तांणी गरिबांक कोसतोल्यांक ताचे हक दिल्यार, जर आमी आमचो पक्षपात फाटीं दवरल्यार, जर आमी सगळे भाव भयण म्हूण समजून आमचें जिवीत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां भितरली स्वतंत्राय मेळटली. आयज आमी भाग्यवंत मारयेच्या जिविताची देख घेवन आमचें जिवीत सारूंक देवा लागीं मागुया. तशेंच आयज खेरीत भाशेन आमी आमच्या देशा पासत मागुया. स्वतंत्राय मेळूंक आमच्या फुडाऱ्यांनी खूब तोकोस घेतलो आनी आपल्या जिविताची सॅक्रिफायस केली. तर ताची फळां सगळ्यांक मेळूंक आज आमी देवा लागीं मागुया.